आर्गां तुका चेसो, मोहिमा तुका चेसो, वाखाणणी तुका चेसो. चडशीं जाणां आमी आजून आमच्या भावनांचेर कशें आमी जैत व्हरूं येता, कशें आमच्यान आमची भावना आमच्या चोपक्यान धरूं येता हाचेर आमी बरीं आजून शिकूंक ना. आनी हाच्याच खातीर जे दोतोर आसात जांचे मोनाचे वैज आसात ते फकत आमकां शिकयतात आमची भावना दोमावून दवरूंक, आमचे भावनाचेर कब्जो दवरूंक. पूण हें बरे भाशेन खंय आमकां समजता जाल्यार देवाच्या उतरान. देवाचें उतर हे बाबतीन मोनाच्या दुयेंसाचेर जें कितें सांगता तें तर आमी समजून घेतलें जाल्यार ही सगलें जें वायट आसा, मोनाचें जें दुयेंस आसा तें आमच्यान मुळांसून कातरून उडोवंक मेळटलें आमकां. देवाची खोशी जावन आसा सगल्या आमच्या भावनाचेर आमी बरे भाशेन निर्णय घेतलेलो, बरे भाशेन थाराव घेतलेलो. जेन्ना म्हाका राग येता वो हांव एकदमूच रागान भरतां, क्रोधान भरता, तेन्ना कितें हांवें करचें, कसो तो राग हांवें निवोवचो, कसो हांवें बरे भाशेन म्हजें मन थंड करपाचें, हें देवाचें उतर आमकां शिकोवंक सोदता आनी आमकां सांगूंक सोदता की भावनांनी आमचेर राज्य चलोवचें न्हय, पूण आमचें जिवीत आमकां तर बरे भाशेन चलोवंक जाय जाल्यार आमी शिकूंक जाय आमची भावना दोमावून दवरूंक आनी तांकां आपल्या जाग्यार दवरूंक. जायते फावटी आमच्या जिवितांत वांकडी भावना तयार जातात, नेगेटीव इमोशन्स अशें म्हणटा आमी, ती आमचे रागान क्रोधान भरलेली, बोगसण्यान भरलेली, दुसऱ्याचो विंगास घेवपाची असली भावना आमच्या भितर तयार जातात. आनी हाका लागून तेंच आमचें जिवीत तेच प्रमाणे चलता ह्या भावनाचेर धरून आदारून, आनी आमच्या जिविताचो नास जाता, आमचें जिवीत इबाड जाता. खरेपणी आमचें जिवीत बरे भाशेन चलतलें जाल्यार, आमचें जिवीत आमच्या अधिकारान चलता तर अशें म्हणटा जाल्यार आमी कितें करपाचें गरजेचें म्हणल्यार आमची भावना आमी आमच्या चोपक्यान धरून आमकां जाय तशी ती चलोवन व्हरपाची गरज. जें कितें हांव पळयतां, जें कितें हांव आयकतां, जें जाच्या बरोबर हांव चड वेळ सारतां तसल्याचेर म्हजी चिंतनां आसतात. आनी जे जाग्यांचेर म्हजी चिंतनां आसतात त्याच भाशेन म्हजी भावनाय तयार जातात. जे भाशेन म्हजी भावना आसतात ताचे वरवीं आतां म्हजे निर्णय तशेंच जातले. आनी हांव तर वांकडे निर्णय घेतां म्हज्या भावनाचेर आदारून जाल्यार ही म्हाका वांकडे वाटेनूच व्हरतले. म्हज्यो आतां कोरण्योय वांकड्यो जातल्यो. जरी तर म्हज्यो कोरण्यो वांकड्यो जाल्यो जाल्यार आतां म्हाका वांकडें करपाचें, वायट करपाची संवय जातली. आनी वायट संवयेनूच हांव तर चलतां, म्हज्यो संवयोच सगल्यो वायट तर जाल्यो जाल्यार आतां म्हजें स्वयंभूच तसलें वांकडें जालें, म्हजें स्वयंभूच सगलें पाड कशें जातलें. आनी हें म्हाका खंयच बऱ्याक व्हरचें ना, पूण म्हाका निसणटणाक व्हरतलें. म्हजें जिवीतूच आतां भायर सारकें वचून हांव देवाची लागीं आनी खंयच ना, पूण देवा सोडलो पयस पयस वेतलो. आख्ख्या म्हज्या जिविताचो हांव निसणटण करतां. तर आमच्या भितर बरी भावना आसतात आनी वायट भावना आसतात. बरी भावना देवाच्या उतराचेर दवरलेलीं आसतात. देव कितें आमकां सांगता गाय, तो म्हणटा म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यानो, हांव मागतां की तूं सदांच सुफळ आसचो, तुजें जिवीत बरे भलायकेन भरलेलें, सगले वाटेन तूं बरो सुफळ जाल्लो आपणाक जाय. जेन्ना तो म्हणटा बरे भाशेन बरे भलायकेन म्हणल्यार म्हज्या जिविताच्या एका एका भागान ताका देवाक जाय हांव बरे भाशेन आसलेलो, सगळे म्हज्या जिविताचे भाग बरे भाशेन चलतात अशें देवाचो आवडो. तो देव अशें म्हणटा की हांव जाणो तुजो आत्मो सुफळ आसा, खुशाल आसा. कित्याक पवित्र पुस्तक अशें सारकें आमकां स्पश्टपणी सांगता. जरी तर म्हजो आत्मो बरे भाशेन आसा जाल्यार आत्मो म्हाका म्हजी जिविताची दिशा म्हाका दाखयता. सगले म्हजी भावना म्हज्या आत्म्याचेर दवरलेलीं आसात. म्हजें जिवीत जे भाशेन चलता
तशींच म्हजी भावनां येतलीं आनी म्हजो आत्मो तर बरे भशेन चलता, म्हजो आत्मो तर घोट आसा, भलायकेन आसा. आतां आत्म्याचें जेवण म्हणल्यार देवाचें उतर. हांव तर म्हज्या आत्म्याक देवाचें उतरान भरतां, देवाचें उतर ताका दिता दिसभर, जाल्यार म्हजो आत्मो घोट आसतलो. आनी म्हजो आत्मो घोट आसत जाल्यार म्हजी कूडय बरी आसतली. सगळे म्हजे संबंद जे आसात, म्हजे सोयरीगती ज्यो आसात, म्हजें लग्नीक जिवीत, म्हजे पयशांचे बाबतीन जें कितें सगळें म्हजें म्हाका गरजेचें आसा तितलें बरें बरें भशेन चलतलें. जेन्ना हांव देवाच्या उतरांत रिगूंत आसता, देवाचें उतर एक बीं कशें, तर तें देवाचें उतर आतां म्हज्या मनांत बरें चिंतनां हाडटलें. बरीं चिंतनां आसतात तेन्ना आतां बरीं भावनांय म्हज्या भितर तयार जातलीं. तर देवाची भावना हो देव सांगता तसली भावना, बरी भावना म्हणल्यार कितें काय, मोग, शांती, संतोश, असली भावना म्हजे भितर उपजतलीं आनी ही भावना म्हाका देवाशी अदीक लागीं हाडटलीं. तेच भाशेन जरी तर म्हजे भितर वांकडी भावना आसात जाल्यार ती म्हाका देवा सरशिल्ली पयस व्हरतलीं. ताचो वायट परिणाम म्हजेर जातलो आनी म्हजें जिवीत आतां बऱ्याचेर पावचें ना परतें जाल्यार म्हज्या जिविताची दुस्फोट जातली. हांव तर एक क्रिस्तांव अशें म्हणटा जाल्यार म्हज्या क्रिस्तांव जिविताची वाड कित्याचेर दवरलेली आसा काय. जे भाशेन आमी म्हणटा एक झाड वाडटा पूण तें झाड बरें जालां काय, जून जालां काय अशें आमी पळयता. बेश्टें अशें लांब जालां जाल्यार आनी बारीक आसा जाल्यार आमी म्हणटा हें आजून तन्नें आसा तें. तशेंच क्रिस्तांव जिवितानूय आमची वाड जाता. आतां ही वाड आमची क्रिस्तांव जिवितान कित्याचेर दवरलेली आसा काय. न्हय फकत हांव कितले पावटी मिसाक वेता, कितलीं वर्सां हांवें इगोर्जेंत वचून तरेतरेच्या नोवेनांनी फेस्तांनी भाग घेतला, हो पवित्र पुस्तकाची कितले हांवें बेश्टी शिकवण घेतल्या काय, वाचलां, आयकलां अशें. और म्हाका जेजूचो अणभव मेवला खंयच्या रितीराक. आतां कितलीं वर्सां फाटीं मेवलें हाचेर दवरलेलें ना तें, पूण दवरलेलें आसा हाचेर की म्हजी भावना म्हजें जिवीत चलयतात काय, की हांवें म्हज्या भावनाचेर कब्जो घेतला. जेन्ना म्हाका राग येता, क्रोध आसा म्हजे भितर, शिस्ता हो बोगसणें म्हाका आसा म्हजे भितर, दुसऱ्यांचो विंगास घेवपाचो म्हाका म्हजी भावना म्हाका सांगतात, तेन्ना हांव ती सांगतात तशें हांव करतां काय. म्हाका राग येता त्या रागान भरोन हांव कितें करतां, दुसऱ्यांक वायट करतां, की हांव म्हज्या रागाक सांगता ही म्हज्या जेजूची भावना न्हय. जेजू म्हाका मोग करूंक शिकयता, बोगसणें दिवंक शिकयता, संतोशान शांतीन जियोंक शिकयता. तर हांवें म्हज्या भितर मनशा स्वयंभाचें जी भावना तयार जातात, फिलिंग्स जे आसतात, इमोशन्स आसतात, ती हांवें दमावून दवरपाची गरज, तांचेर हांवें कंट्रोल दवरपाची गरज. रोमकाराच्या 8व्या आवेस्वरान 6वे वळीन अशें आमकां मेळटा. रोमकाराचो 8वो आवेस्वर 6वी वळ. मनशा स्वयंभाचेर इकलो दवरल्यार तुका मेळटा फकत मरण, पूण पवित्र आत्म्याचेर तो दवरलो जाल्यार तुका मेळटा जिवीत आनी शांती. तर मनशा स्वयंभाचेर इकलो दवरप म्हणल्यार म्हजें मन मनीस सांगतात तशें मनशाचे जाणवायेन हांव चलयतां. आनी पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा की अशें तर हांव म्हजें जिवीत जियेतां मनशा स्वयंभाचेरूच म्हजो इकलो दवरून, जाल्यार हांव मरणांतूच कसो आसा, म्हाका फकत मेळटलें मरण. तेच भाशेन हेंय सांगता पवित्र आत्म्याचेर तर हांव म्हजें मन दवरतां, पवित्र आत्म्या प्रमाणें हांव म्हजें तो जिवीत चलयतां, जाल्यार आतां म्हाका देवाचें सुभाम जिवीत मेळटा आनी शांती मेळटा. तर मनशा स्वयंभा प्रमाणें जियोप वो पवित्र आत्म्याच्या शिकवणे प्रमाणें जियोप हो जावन आसा म्हजो निर्णय. हो निर्णय हांवें करपाची गरज. आतां मनशा स्वयंभा प्रमाणें जियोप म्हणल्यार कितें. म्हजे 5 विसव आसात, हो 5 कुडीचे सांदे म्हणटा आमी, म्हाका दिसता, दोळ्यांनी हांव पळयतां. दुसरो म्हणल्यार म्हज्या नाकान हांव वास येता, म्हाका वास घेता. कानांनी हांव आयकतां, जिबेन चाखतां आनी म्हजी कात वा म्हजे हात लावून म्हाका कितें आसा कितें तें कळटा.
तर हे जावन आसात म्हजे कुडीचे 5 विसव. जेन्ना म्हजें मन ह्या 5 विसवांचेरूच जेन्ना हांव घोट करून दवरतां तेन्ना ते म्हाका देवा सरशिल्ले पयस व्हरतात. कित्याक ताचे प्रमाणेच म्हाका कितें दिसता, कितें आयकलां ताचेरूच हांव म्हजें मन घडयतां आनी तशेंच हांव म्हजें जिवीत जियोंक सोदतां. देवान म्हाका हे विसव दिल्यात न्हय म्हजेर अधिकार चलोवपाक, म्हजेर आक्रमण करपाक न्हय, पूण ताणें म्हाका हे विसव दिल्यात म्हाका आदार करपाक ह्या संवसारी जिवितांत जियोंक आनी बरे दिशेन व्हरपाक. आतां म्हाका दोळ्यांनी दिसता म्हणटच हांव रस्त्यार मदें चलचो ना, पूण सायडीक चलतलों. वो म्हाका कानांनी आयकता म्हणून हांव कितें बरीं उतरां आसा पळय तीं आयकतलों, आनी जें कितें कोण वायट उलयता वो तें बरें न्ही तीं उतरां तीं हांव आयकना म्हज्या कानांतल्यान. हे म्हजे विसव म्हाका बऱ्याक पावोवपाचे, म्हाका खरे बरे दिशेंतल्यान व्हरपाचे. देवान म्हाका दोळे दिल्यात पळोवपाक, न्हय दुसऱ्याचे कुडीची आशा करपाक. जेन्ना दुसऱ्याक हांव पळयता, वो दादलो केन्ना बायलेक पळयता, वो बायल दुसऱ्या दादल्याक पळयता तेन्ना दोळ्यांतल्यान तो ताचे दोळे अशे वायट नदरेन पळयतात. ताचे खातीर देवान आमकां दोळे दिवंक ना. देवान तर म्हाका हे 5 विसव दिल्यात ते म्हज्या दिसपट्टे जिवीत बरे भाशेन चलोवपाक आनी म्हाका बरे भाशेन आदार करपाक ते दिल्यात. पूण ह्या विसवांतल्यान जरी तर म्हज्या भितर भिरांत भितर सरता, हांव म्हजें जिवीत वांकडे वाटेन जियेतां, वो म्हजी परिस्थिती जिवितांत बरी ना, म्हजे भितर पिडा भितर सरल्या, जाल्यार आतां ह्या कुडीच्या विसवांतल्यान जेन्ना ते म्हजे लागीं उलयतात, जेन्ना ते म्हाका सांगतात पळय हें सारकें ना, पळय हें कोण तुका दोतोराचो हो रिपोर्ट आयला तें वांकडें आसा, हें सारकें ना, ताच्या वरवीं ह्या कुडीच्या विसवांतल्यान आतां म्हज्या भितर भिरांत भितर सरता. आनी देवाचें उतर आमकां हें सांगता, जीं प्रामाणीक आसात तीं भावार्थान जियेतात, तांकां दिसता आयकता त्या प्रमाणें तीं जियेनात. जरी तर हांव आतां म्हाका दिसता ताचेरूच म्हजें जिवीत थारायतां जाल्यार हें आतां म्हाका बऱ्याक व्हरचें ना, पूण म्हाका वायटाक व्हरतलें. म्हजें जिवीत आतां ल्हव ल्हव देवाच्या उतरा प्रमाणें चलचें ना, कित्याक जें कितें म्हाका दिसता ताचे प्रमाणें हांव म्हजीं चिंतनां जातलीं, ताचेरूच हांव म्हजे कोरण्यो जातल्यो आनी तेच वाटेन हांव म्हजे निर्णय घेतले. आतां हे निर्णय देवाक मानतात तसले जावचे नात. एक ल्हानशें उदाहरण आसा हांगासर. आतां आमी म्हणटा पवित्र पुस्तक. जेन्ना हांव दोळ्यांनी पळयतां तेन्ना तें एक पुस्तकूच कशें हांव जाणो. म्हाका दिसता एक पुस्तक कशें. जेन्ना हांव हात लायतां उकडटां तेन्नाय म्हाका तें गोमता एक कागद कशें, एक सादें पुस्तक कशें. पूण जेन्ना हांव तें पुस्तक उकडटां आनी एक तांतली वळ वाचतां, जुआंवाचें शुभवर्तमान पयलो आवेसवर 14वी वळ, थंय अशें म्हाका मेळटा, सोबद मनीस जावन दिश्टी पडलो. आतां सोबद म्हणल्यार उतर, देवाचें उतर मनीस जालो. आतां हो मनीस म्हणल्यार जेजू. सोबद मनीस जावन दिश्टी पडलो ताचे तर समजणी घेत सोबद मास जालो आनी आमचे मदें ताणें आपलो तोंबू ताणलो. म्हणल्यार मनीस जेजूची खबर आमकां मेवता. तर आमी जाणो देवाचें उतर म्हणल्यार जेजूच. आतां हें आमकां हात लावन गमना, दोळ्यांनी पळोवन गमना. हें आत्म्या प्रमाणें जेन्ना आमी चिंताव तेन्ना हाचो अणभव आमकां मेवता. तेन्ना आमी म्हणूं शकता हें एक सादें पुस्तक न्हय, ही जावन आसा देवाचें कूडूच, जेजूच तो. आतां म्हजें मन देवाच्या पवित्र आत्म्या वाटेन दवरलेलें आसा. जितलें म्हजें मन देवाच्या पवित्र आत्म्या प्रमाणें हांव थारायतां वो घोट करता, तितलें म्हजे भितर शांती वसता आनी देवाचें सुभाम जिवीत म्हजे भितर येता. तर म्हजे लागीं तो देवाच्यो बासावण्यो आसात जाल्यार हांव जाणो म्हजे भितर जेजूच आसा म्हणून. आनी हें कशें घडटा काय, जेन्ना हांव म्हणटा म्हजे लागीं देवाची बासावणी आसा जाल्यार म्हजे भितर जेजूच आसा, जाल्यार हें कशें घडटा, आमकां स्तोत्रांनी मेळटा.
स्तोत्रां 107 आनी दुसरी वोळ. स्तोत्रां 107 आनी दुसरी वोळ. अशें म्हणू सर्वेस्परान सोडयल्यांत ती, दुस्मानाच्या चोपक्यांतली निवारल्यांत ती. अशें म्हणू जाल्यार पयले वळीन आमकां अशें मेवता, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. अशें म्हणू सर्वेस्परान सोडयल्यांत ती, दुस्मानाच्या चोपक्यांतली निवारल्यांत ती. तर देवाचे उतरांत आमकां अशें मेळटा की जेन्ना जेजूंत म्हजो जल्म जाता, म्हाका नवो जल्म मेळटा, तेन्ना जेजून म्हाका सोडयल्यान, देंवचाराच्या चोपक्यांतलें ताणें निवारल्यान. तर म्हजो जाबाब उक्तेपणी तोंडांतल्यान उकडून हांवें म्हणपाची गरज आसा. देवाचें उतर मानून घेवपाची, सोत मानपाचें आनी म्हणपाची गरज आसा की देवान खऱ्यांनीच म्हाका सोडयला, देंवचाराच्या चोपक्यांतलें म्हाका ताणें निवारलें. तर देवाचे उतराचेर जेन्ना म्हजें हांव मन थारायता, तेन्ना म्हज्या भितर आतां नवें जिवीत सुरू जाता, देवाची शांती सुरू जाता. घडयेक आजून म्हज्या जिवितांत ही शांती ना. म्हजें जिवीत सगलें खंयच्या खंय अशें जाग्यार पडलेलें दिसना म्हाका. पूण हांव जेन्ना म्हजें तोंड उकडून देवाची तुस्त करूंक लागता, देवाक महिमा दिवंक लागता, तेन्ना आतां म्हज्या भितर भावार्थ तयार जातलो. कित्याक आमी शिकवण घेतलेली आसा, जेन्ना देवाचें उतर हांव उलयतां, परत परत उलयतां, तें म्हज्या कानार पडत रावता, परत आनी परत म्हज्या कानार पडटा. ताच्या वरवीं भावार्थ येता, भावार्थ उपजता वो तयार जाता. आनी हो भावार्थ कितें करता, देवाचें उतर घेवन आनी पवित्र आत्मो घेवन सगलें जें म्हज्या जिवितांत वायट आसा ताचेर आक्रमण करता, त्या वायटाचो नाश करता आनी नव्यो वस्तू म्हज्या जिवितांत घडूंक लागतात. जें वायट आसा तें नपयत जाल्यार तें भायर उडोवन नवें वस्तू बऱ्याक म्हाका देवान जें कितें बरें बरें फावो करून दवरलां, तयार करून दवरलां, त्यो वस्तू आतां म्हज्या जिवितांत भितर सरतात. कित्याक हांव आतां देवाचें उतर उलयतां, तें म्हज्या कानार पडटा, परत परत हांव तेंच तोंडान घोळयतां. हाच्या वरवीं भावार्थ भितर सरता. भावार्था वरवीं देवाचें उतर आनी देवाचो आत्मो सगल्या वायटाचो नाश करता आनी म्हज्या भितर नव्यो वस्तू घडोवन हाडटा. जरी तर हांव चिंतनांनी भरून आसता, वांकडें चिंतप म्हज्या भितर आसा, म्हज्या विसव म्हाका कितें सांगतात, म्हज्या भावना प्रमाणें तर हांव म्हजें जिवीत जियेतां, जाल्यार आतां चिंतनाच्या भारान हांव चेपत आसतलें. पूण बरीं उतरां, देवाचें उतर तर हांव आयकतां. म्हाका संतोश दितलीं उतरां, बऱ्याक पावयता तसलीं उतरां तर हांव म्हज्या कानार घेतां, जाल्यार म्हजें काळीजूय संतोशान भरतलें. जरी म्हाका खोंती आनी चिंतना तर म्हाका वायटाक पावयतात, चिंतनाच्या भारान खोल खोल खणान घालतात, जाल्यार दुसरे वाटेन बरीं उतरां, देवाचें उतर म्हाका म्हज्या कानार पडटात तेन्ना सगले तरेचें वायट, सगले चिंतनाचो भार काडून उडयतात, देंवचाराचो नाश करतात आनी जेजूच्या रगतान म्हाका सुटका फावो जाता. हालेलुया, हालेलुया. आनी हेब्रेवाची 13वो आवेसवर 5वी वोळ आमकां कितें सांगता तें पळोवया. हेब्रेवाच्या चिटींतले 13वो आवेसवर 5वी वोळ. तुमच्या जिवितांत गिरेस्तकायेची आशा धरूं नाकात आनी तुमचे कडेन आसा तितल्यानूच दादोशी जायात. कित्याक खूद देवान अशें सांगलां, हांव तुका केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचोय ना. तर देव तर अशें आमकां सांगता, आपूण तुका केन्ना सोडचो ना आनी सांडचोय ना. हाचो अर्थ म्हणल्यार देव आमचे बरोबर 24 तास दिसाचे आमचे बरोबर आसा. वर्साचे दर एका दिसा तो आमचे बरोबर आसा. आमच्या देगीकूच तो आसा, आमचे बरोबर आसा, आमचे भितर आसा. तर ह्या देवाच्या उतराचेर आमी सोत मानुया आनी भावार्थान बरोवया. खोंतीनी दुखीनी कितें जातलें, कशें जातलें हाचेर आमचें मन बेश्टेंच वयर सकयल करचें न्हय. तर सर्गीच्या बापा, जेजूच्या नांवान हांव तुका आर्गां दितां. ही शिकवण तुवें आमकां दिली देखून, आनी हांव म्हज्या तोंडांतल्यान उच्चारतां की दोनया, तूं आमचे बरोबर आसाय, तूं म्हजे भितर आसाय आनी तूं म्हज्या राजांचो राजा, तूं दोनयाचो दोनी. तुवें सगल्या
वायटाचो, दुयेंसाचो, सैतानाच्या कामाचो तुवें नाश केल्लो आसा. मरणाचो तर तुवें सारकोच इबाड आनी नाश केलाय. आनी तूं पुनर्जिवंत जावन हें पुनर्जिवंत जिवीत तुवें आमकां एक एकल्याक दिल्या. ही पुनर्जिवंतपणाची पदवी आमच्या भितर वसता जेजू. तर सर्गीच्या बापा, हांव ह्या वेळार उचारतां तुज्या नांवान मोगळा जेजू की दर एकलो भाव आनी भयण जी हें उतर ह्या वेळार आयकतात ताच्या भितर सगळे तरेचे वायट जे आसात, सगळे बानपास जे आसात ते ह्याच वेळार तोडून वेतात. देंवचाराची पदवी जी ताचे भितर आसा ते जेजूच्या नांवान काबार जावन ह्या म्हज्या भावाक आनी भयणीक सुटका फावो जाल्ली आसा. पवित्र आत्म्या, तूं जावन आसाय सुटकेचो आत्मो. ह्या तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं दुनिया म्हज्या भावा आनी भयणीच्या जिवितान पूर्णपणी सुटका तुवें फावो केल्या जेजूच्या नांवान. आमेन. दर एका ताच्या जिविताच्या भागान ताका सुटका फावो जाल्यात. सगळे तरेच्यो सांखळींनी जो तो बांदून आसलो त्यो ह्या वेळार त्यो सांखळी तोडून वेतात. सगळे तरेचे बानपास जेजूच्या नांवान तुटून वेतात. ताच्या पयशांच्या बाबतीन गरीबसाण जे तो बाबडो तळमळटालो आसलो तो ह्या वेळार तांतलो तुवें ताका सुटका दिल्या आनी ताच्या जिवितान बरेपण तुवें फावो केलां. लोगनीक जिवितान जे कोश्ट त्रास असले ते ह्याच वेळार जेजूच्या नांवान काबार जातात. ताच्या कुडीच्या सगळ्या सांद्यांनी तुवें बरी भलायकी दिल्याय. ताची पिडा जी आसली ती नपयत जावन बरे भलायकेन तुवें म्हज्या भावाक आनी भयणीक भुल्लाय म्हूण तुका आर्गां आनी दिनवास दिता. म्हज्या भावा, म्हजे भयणी, तुज्या आत्म्यान थान हें देवाचें उतर स्विकार कर. जें कितें तुवें आयकलाय तें सोत मान, तें मानून घे आनी तुज्या तोंडांतल्यान तें उचार आनी देवाक आर्गां दी तें तुज्या जिवितान घडोवन आयलें म्हणून. जेजूच्या नांवान तुका सुटका फावो जाली. हें सगळें वायट जें आसलें तें जेजून काबार केलें आपल्या नांवान म्हूण आमी ताका आर्गां दिता. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. आमेन, आमेन, आमेन.